घरगुती आमचे हे आसा मॅटर आसा पण तातूंतल्यान हांवें आमी उलयतले की आमचे कडेन दोगांय जाणां कडेन आमी उलोवन तो विशय सोंपयतले. मागे तुम्ही असंच म्हटलेलं परत ते बोलतात परत कशें जाता की एक सुरवात कशें जाता एकदां त्यामुळे आमी हें जावं न्ही फाल्यां निकाल जाल्या नंतर आमी दोगांय जाणां कडेन उलयतले. सांगलां तांकां आमकां मेळपाक जाय म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा आपल्याक टायम जाय म्हणून त्यामुळे आमी दोगूय जाणां मेळटले हांव आनी मुख्यमंत्री जॉयंटली मेळून तांचो विशय जो आसा तो सोंपयतले. तवडकर म्हणतात तत्वाचा विषय आहे तो काय संपणार नाही. कशें आसा की फायनली आमचे कडेन उलोवन त्यामुळे ताकाय सांगलां की आमकां मेळपाक जाय आनी त्यामुळे फाल्यां रिजल्ट जाल्या नंतर परवा केन्ना तरी आमी बसून तो विशय सोंपयता. आणि गेल्या परीक्षेला प्रवीण आर्लेकर आणि बाबू आजोकर तो ताका पुढेकार म्हणटात हांवें शिस्तबद्ध पार्टी आसली आतां अशें कशें जाता कशें शिस्तबद्ध पार्टी बरोबर आहा पण जेन्ना कशें बरेच जाण आमचे कडेन जेन्ना मागच्या पार्टींतल्यान भितर येतात तेन्ना थोडीशी शिस्त इमिजिएटली लागना न्ही थोडे दीस ती लागपाक थोडे दीस वचचे पडटा. तेव्हा प्रवीणा कडेन उलयलां की तुवें अशे शब्द बाबू आजगांवकर हे भारतीय जनता पार्टीचेच आमदार आशिल्ले उपमुख्यमंत्री आशिल्ले त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात शब्द जो उच्चार केला तो परत असो जावपाक जायना हांवें तांकां सांगिल्लें आसा आनी बाबूकूय सांगलां की तुवें आनी ताचेर परत काय उलोवंक जायना तेणी येवंक जायना आनी कितें उलयलें हें चुकीचें आसा कोणाक कोण आडोवपाक शकना आनी अशा पद्दतीचे कोण एखादो निवडून आयलो म्हणजे त्याच्या स्वाधीन सगळं मतदारसंघ अशें आसना प्रत्येकाक ते रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसता काय त्यांचे बरे मागपी लोक असतात आणि त्यामुळे अशें करप ना हें तांकां दोगांय कडेन उलयलां आनी त्यामुळे दोगांय जाणांनी ते विशय सोंपयतले अशें म्हाका दिसता. सोंपला विशय तो तातूंत सद्याक पळय तातूंत कितें आसा की सध्या तरी त्या संदर्भात कांय ना आनी त्या मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात हांवें स्टेटमेंट करप चुकीचो जो कितें आतां मुख्यमंत्री करतले पण सध्या तरी तातूंत कांय हें आसचें ना अशें म्हाका दिसता. ताचो अधिकार तो त्यामुळे तातूंत हांव पडना. कला आणि संस्कृती मंत्र्यांच्या खात्यांसंदर्भात बऱ्याच तक्रारी आलेल्या आहेत. नाही पण ते कशें आता म्हणून सांगलें हांवें न्ही त्या संदर्भात कितें आसा ते मुख्यमंत्री उलयतले. पक्षाची भूमिका काय पक्षाची भूमिका हांवें कशें आसा की आमी मुख्यमंत्र्यांक जें कितें आसा ते मुख्यमंत्री उलयतले म्हणजे कडेन सांगतले चेंजीस करतील असं वाटतं. सध्या तरी आतां कशें आसा हय म्हणप ना नाही म्हणप ना तातूंत हांव कारण हांवें तें योग्य उत्तर तुमकां मुख्यमंत्री दिवंक शकतलो कारण तो अधिकार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचो आसता आनी त्यामुळे पण एक कशें आसता की सदोदीत ते एखादे कितें निर्णय आसत जाल्यार ते विचारतात सांगतात एटलिस्ट आनी त्या नंतर करतात.